राजकारण कुशीक दवरून म्हादयच्या विशयाचेर परतून एकठांय येवपाची गरज आसा। केंद्रान तशेंच कर्नाटक सरकारान म्हादयचो गळो आवळपाची पुराय तयारी केल्या। देखून दरेका गोंयकारान एकठांय येवपाक जाय असो उलो सेव्ह म्हादय चळवळींतलो वावुरपी हृदयनाथ शिरोडकारान मारला। बुधवारा आझाद मैदानाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। एग्रेसिव जे जाय आशिल्लें तें एग्रेसिवनेस केन्ना एक नोव्हेंबर 2019 जेन्ना दिश्टी पडले तेन्ना सगळ्यांचे दोळे उक्ते जाले की दिस इज अ सिरियस मॅटर। हें फक्त कोर्टान वचून जावपाना, रस्त्यार देऊन करचें पडटलें अशें लोकांच्या लक्षांत आयलें। आनी ताका लागून त्या दिसा पासून जें आंदोलन सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा म्हणून जालें, तुमकां खबर आसतलें आमी अंडर सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा एवरी पॉलिटिकल पार्टी एवरी NGO एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडले। दॅट वॉज आवर सक्सेस। हांव म्हाजें सक्सेस म्हणना किंवा सेव्ह गोवाचें सक्सेस म्हणना, इट वॉज द सक्सेस ऑफ एंटायर गोवा एंड एंटायर गोवन। कारण एका विशयाक लागून आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून सगळे पार्टीज एक कडेन आयले। आज आमचो विशय तोच आसा की आतां गळो सामकोच चिड्डिला। केंद्र सरकारान आनी कर्नाटक सरकारान म्हादयचो गळो सामकोच चिड्डिला। आनी जर आमकां थंयच्यान सुटका करून घेवची आसा म्हादयची, ज्या म्हादयक आमी आवय परस व्हडली म्हणटा त्या म्हादयची समजा आमकां सुटका करून घेवपाची आसा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें। आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला होच कॉल दिवपाक की गोंयकारांनो प्लीज आतां उठात, आमचे पॉलिटिक्स कुशीन दवरया। राजकारण 5 वर्सांनी येतलें, ही आवय गेली जाल्यार परत मेळची ना। सो ताका लागून परत एकदां तुमकां हांव जागे करता की प्लीज एकठांय या। आतां एकठांय येवन आमी कितें करतले? आमकां आंदोलनूच करचें पडटलें। कारण राजकीय पक्ष जे वयर बसला, खंयचोय पक्ष आसूं, संख्या पळयल्या शिवाय तेंचे मनान किंवा दोळे उगडना। आमकां संख्या दाखोवची पडटली।